हे आमची बैठक आणि ह्या बैठकीन विषय असतात आमचे काही जे तातडीचे तातूंत भितर आमचो अमित भाई शाह जे 6 सप्टेंबराक गोंयांत येवपाचे आसा आनी 6 आनी 7 आनी तातूंत भितर 6 सप्टेंबराक ते भवनाचें उद्घाटन जावपाचें आसा ताची म्हणजे कार्यक्रमाची रूपरेषा कशी आसची त्या संदर्भातली नंतर बाकीचे जे विशय आशिल्ले मुख्यमंत्र्याचे ते मुख्यमंत्र्यान मांडले म्हणजे माननीय राजनाथ सिंग येवपाचे आसात म्हणजे आनी फुडें आनी कसले कार्यक्रम सगळे पार्टी म्हणून एक म्हळ्यार शोक प्रस्ताव आशिल्लो आमचे जिल्हा पंचायतीचे मेंबर नारायण मांद्रेकर आनी जेनिफर तालिगांवचे आमदार हे वायट जाली आनी त्या लागून ताचो एक शोक प्रस्ताव ताजे नंतर दुसरो विशय म्हटल्यार अभिनंदनाचो ठराव की एसटीच्या रिजर्वेशनाचो जो मुद्दो आशिल्लो तो मुद्दो निकालान काडलो आनी नोटिफिकेशन इश्यू जालें आनी त्या खातीर जाणी हे सगळे प्रयत्न केल्ले आसा आनी सो लावन धरिल्लो हो जो विशय आशिल्लो तो विशय सुटावो जालो आनी त्या खातीर अभिनंदन आनी त्या बेगिनात बेगीन तें जावचें आनी तातूंत काही हें उरचें न्ही त्रुटी उरची न्ही आनी निवडणुकीच्या पूर्व आनी म्हणजे ते सगळे पूर्णत्वाक व्हरून तांकां रिजर्वेशनाच्या संदर्भांतल्या सिटां आसा खंयची आसा ती कंक्लूड जावची आनी ताच्या संदर्भांत सगळी आराखडो आनी कितें आंखणी आसा ती ताजे नंतर आमचो हर घर तिरंगा ह्या वर्सा हर घर तिरंगा 79 इयर कंप्लिशन आनी तातूंत भितर तिरंगाच्या हर घर तिरंगान राष्ट्रवादाचो कार्यक्रम जमिनीचे सकले स्तरा कडेन पर्यंत वचचो रॅली आसतली ती रॅली 11 तारखेक आसा ती तिरंगा यात्रा बरी मोठ्या प्रमाणात जावची असो एक आसा पार्टीचे काही प्रोग्राम आसा जे आमी सकले स्तरा कडेन पर्यंत कार्यकर्त्यां कडेन पावोवप तांचे भितर एक वातावरण आसा तें वातावरण राष्ट्रवादाचें आनी त्याच बरोबर पार्टीच्या संदर्भातली उपलब्धी आनी तांचे भितर कनेक्ट जो आसा तो कार्यक्रम करप अशे वेगळे विशय आशिल्ले ते सगळे विशय 8-10 विशय आसा ते विशय मांडून आयची बैठक